नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. इंडियन ओव्हरसीज बँक दरोडो. बिहारातल्या दास गँगाचे कर्म. दरोड्याचे मास्टरमाइंड बँके लागसारच रावताले. 12 वर्सां सावन बँकेचे 11,80,000 मेळ्ळे बँकेनच. रेव माफियान तिगांक बडयले. उगवेच्या लोकांचो आरोप. 2 जाण जीएमसीत एडमिट. लोकांनी 3 वरां हायवे आडायलो. परसकाड्या बस फोडली. देशातले पारंपारीक नुस्तेकारांच्या बऱ्याक लागूनच एलईडी बुल ट्रॉलिंग नुस्तेमारी बंदी. केंद्रीय शेतकी मंत्री राधा मोहन सिंग गोंयांत आयिल्ले कडेन उलयलो. कथित खंडणी प्रकरणांतल्यान स्पेशल ब्रांचीचो एसपी देवेश मालाक क्लीन चीट. तंत्रीक आनी फॉरेन्सिक पुरावे महलाच्या फावरात. आनी जिनो प्रुडंट T20 कप बॅटल आयतार सावन परवरे जीसीए ग्राउंडार. घुमटेश्वर मडगांव आड बांदे स्पोर्ट्स क्लब आनी गोवा पुलीस आड अल्बर्ट डेव्हलपर्स ह्या पंगडां मदीं पयल्या दिसाच्यो मॅची. काणकाचे इंडियन ओव्हरसीज बँकेवेल्या दरोड्याच्या मुळा मेरेन पुलीस पावतात. हो दरोडो बिहारातल्या दास गँगान घाला आनी दरोड्याचे मास्टर माइंड 2 जाण काणका वाठारांत फाटली 12 वर्सां सावन रावताले हे तपासांत कळ्ळां. बँकेचो अभ्यास करून ह्या दोगांनी चौगांक बिहारांतल्यान आपयिल्ले. पुलिसांक 11,80,000 रुपया बँकेतच सापडले. पुलिसाच्यो 6 टिमी तपास करतात. गोंया भायरय टिमी गेल्यात. पुलिसांनी दरोड्या खातीर वापरिल्ली एक 4 व्हीलर रिक्षा जप्त केल्या. काणकातल्या इंडियन ओव्हरसीज बँकेचो दरोडो बिहारातल्या दास गँगाचे कर्म म्हूण पुलीस तपासात स्पष्ट जाला. शुक्रार दोगांक लोकांनी धरले आनी बडयले. पुलिसांकडेन दिले तांचे नांवां हिरालाल दास आनी विजय दास, दोगूय पटनाचे. तांचे बरोबर पाटणा सावन आयिल्ले किशोर दास आनी अजय दास हांचो सोद चालू आसा. ह्या दरोड्या फाटल्यान मास्टर माइंड आशिल्ले 2 जाण बँके लागसारूच बिराडाक रावताले. तांचोय सोद चालू आसा आनी तांचे कडेन घर मालकान लीज एग्रीमेंट केला काय ना तें बी तपासप चालू आसा. मास्टर माइंड आशिल्ल्या दोगांयनी बँकेचो अभ्यास केल्लो. तांणी बिहारांतल्यान चौगांक 4 डिसेंबराक आपयले. 8 डिसेंबराक तांणी दरोडो घालपाचो यत्न केलो. जागृत आनी धीट लोकां खातीर तांचो प्लान फेल गेलो. पुलिसांनी नेटान तपास सुरू केला. 6 टिमी तयार करून तपास चालू आसा. गोंया भायरूय टिमी धाडल्यात. तपासा वेळार बँकेतले पयशे बँकेनूच मेळ्ळे. लोकांनी बोवाळ करून हल्लाबोल केल्या उपरांत जीव वाचोवपाच्या यत्नात चोरांनी पयशे बँकेनूच सोडिल्ले. लोकांचे पयशे आनी मोबायल मात मेळूंक ना. They have a history at their local police station. They have been arrested there also earlier. Some of them are still wanted in some crimes at Bihar. We are in touch with our counterparts in Bihar. 2 जाण धरल्या पळय ते पडटात बिहार. धरले म्हणटच एड्रेस कन्फर्म जातले. I cannot tell you off record, but most of them are from Patna, native of Patna at least. 6 different teams are working on different places, so we should be able to get it. All the known locations we have kept a track. Goa we have tracked everybody. Some may have gone outside Goa. हे भुरगे येयल्या पळय ते cannot still figure out the place. खंय तरी रावल्या ते तितून दाखोवपाक जायना न्ही कोणाक शेणटा ते. So we will need somebody who was the local contact. We have a track of him. He should be detained very soon. Azun wider picture, there could be more number. We have counted right now up to 7. It could go above also. पुलिसांनी तपासाक नेट धरला. दरोड्या खातीर वापरिल्ली एक 4 व्हीलर रिक्षा जप्त केल्या. तपासात आडखळ जावची न्ही म्हूण मास्टर माइंड आशिल्ल्या दोगांची नांवां पुलिसांनी गुप्त दवरल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी श्यामसुंदर फट्टे. उगव्या पेडण्या रेव माफियांच्या दादागिरीक लागून गांवच्या अस्तित्वाचो प्रश्न उप्रासला म्हूण लोक उलयतात. शुक्रारा राती उगव्याच्या तिगांक रेव माफियान धरून परसकाड्या हाडून हाल जायसर बडयले म्हूण लोकांचो आरोप. 2 जाणांचेर जीएमसीत उपचार चल्ल्यात.
निमणे तिडकल्ल्या लोकांनी 3 वरां हायवे आडायलो. पुलिसांनी रेंव काडपी 12 कामगारांक ताब्यांत घेतल्यात. मात प्रकरणा उपरांत सकाळी पोरसकाड्या उगवेची प्रवाशी बसय फोडपाची घडणूक घडली. उगव्या पेडण्या बेकायदेशीर रेंव काडपी माफियांचे आनी लोकांचे पेटले. बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांक जाप विचारूंक गेल्ल्यान रेंव माफियान उगव्याच्या 3 जाणांक पोरसकाडे हाडून बडयले. गंभीर जखमी 2 जाण जीएमसीत आसात. तांणी ही माहिती दिली. तुका कोणी मारलो आनी खंय गेल्लो तुवें राती? हांव तेंच्या वांगडा आमच्या गांवांतली भुरगीं आसले न्हू, हय. तेंच्या वांगडा हांव येयलो. खंय येयल्लो? ते रेंव काडटात तिथं. कित्याक म्हूण गेल्ले तुमी? ते रेंव काडटात तांकां आमी धांवळपाक गेले. कोण कोण काडटाले रेंव थंय? ते परत सगळ्याचे जे व्हडीं आसात पळय हय. ते. आनी मागीर अशें जालें, हांव थंय रेल्वे पूल आसा पळय हय. थिंगा रावलो. हांवें सगळे धांवून दाणे बिणे घेवन येयलो. आनी हेंच्यांनी मागीर थंयसर हाडायलो. खंय हाडयलो? गाडयेर बस म्हणपाक लागले. गाडयेर बसयल्यांनी आनी डायरेक्ट परस कडेन घेवन येयले. थिंगा परत मारलो म्हाका. परस कडेन खंय मारलो? त्या वडाचें झाड आसा थिंगा देवळा मुखार. सो तूं वयर रावलोय? हांव रोडार आसलो. आनी ते बाकीचे सगळे जाण? आनी ते सगळे तोणके बिणके घेवन येयले. आनी तेंच्यांनी म्हाका धरलो आनी बस म्हणपाक लागले, गाडयेर बस. आनी म्हाका हांगा हाडलो तेंच्यांनी परस कडेन. परस कडेन हाडलो आनी थंय बसयलो. आनी थंय परत मारलो तेंच्यांनी परस कडेन. बेकायदेशीर रेंव काडटल्या आड 10 वर्सां उगवेचे लोक झगडटात. पूण सरकार ह्या माफियाचेर ठोस कांयच कारवाय करना म्हूण लोकांचो आरोप. शुक्रारा राती रेंव माफियान लोकांक बडयल्ल्यान लोकांनी 3 वरां हायवे आडोवन धरलो. आमचे जे आयज जे सगळे रस्ता रोखून जाले पळय, ते बेजिकली आमचे जे लोक आसले त्यांचे सगळ्यांचे पाशाच म्हणटात पळय ते सगळे काबार जाले. आयज सँड माफियाचे लोक आहात पळय ते येवन आमच्या गांवांत येवन आमच्या गांवांतल्या मनशाक जर मारपाक लागले, ते एक आमच्या विलेजीच्या एक्झिस्टन्सा खातीर, दुसरे त्या मनशाच्या न्याया खातीर आनी सगळ्यांच्या सेक्युरिटी खातीर आमी हे रस्त्यार देवले. बेजिकली आमचे नांव आसात पण ते सँड रिचर्ड आणि थॉमस. कोण? रिचर्ड आणि थॉमस. फ्रॉम परसकाडे. तेंचें फूल नांव? आणि हे जर बंद जायना, आता जर न्हंयेन आमच्या जर होडी दिसत जाल्यार प्रत्येक टायमाक रस्ता रोको आंदोलन आमच्या गांवांत जातले. पब्लीक सगळे गांव उतरतलो रस्त्यार. त्याची काळजी गव्हर्मेंटान आणि पुलिसांनी घेवपाची. जे हे आता बिहारी बी जे लोक हांगा येवन रेंवय काढून आमच्या लोकांक मस्ती करतात, तेंचे ओनर मस्ती करतात. हे जर फाल्यांच्या दिसान बंद जायना जाल्यार परत 1-2-3 दिसांनी हे परत आम्ही हे करतलेत. हाचे बद्दल नो डाउट. रस्ता हे रेतीचे इलिगल रेती काडटात तेका लागून आसा. आणि गेली 10-15 वर्षां आमचे आंदोलन चालू आसा. सरकारान हेचेर कांयच आमकां न्याय दिवंक ना. पेडण्या पुलिसांनी उपरांत थंय वचून रस्तो क्लियर केलो आनी 12 रेंव काडपी कामगारांक ताब्यांत घेतले. रातचे घडणुके उपरांत उगवेसान सकाळी प्रवासी बस परसकडे पावताच ती फोडपाची घडणूक घडल्या. पुलिसांनी बस पेडण्या पुलीस स्टेशनात दवरली. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांनी रस्तो आडवप, मारबडाय आनी बस फोडपाच्या प्रकरणात वेगवेगळ्यो कागाळी नोंद केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फकत गोंयच्याच न्ही जाल्यार देशांतल्या पारंपारीक नुस्तेकारांच्या बऱ्याकच एलईडी आनी बुल ट्रोलिंग बंद केला म्हण केंद्रीय शेतकी मंत्री राधा मोहन सिंग गोंयांत आयिल्ले कडेन उलयलो. फुडल्या कांय दिसांनी गोंयांत नुस्तें उत्पादन वाडटलें असो विश्वास ताणें उक्तायलो. राधा मोहन सिंगाची नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालयेकार आनी खात्याच्या अधिकाऱ्यां बरोबर बसका जाली. अभी राज्य के माननीय फिशरी मंत्री और अधिकारियों के साथ हमने बैठक की, तो गोवा सरकार को तो पहले मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि पिछले 3 वर्षों के अंदर इनलैंड फिशरी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और मैरीन फिशरी में भी जो वृद्धि दर है वो बहुत अच्छा है. और मुझको विश्वास है कि मछली के उत्पादन में गोवा राज्य अग्रगणी भूमिका में की ओर बढ़ रहा है. यहाँ पर एक समस्या जो एलईडी का था, जिसके कारण 12 समुद्री मील के बाद जो मछली के बच्चे होते थे जिनको बढ़ने का अवसर, इसीलिए फिशिंग बैन भी करते हैं 61 दिन का, तो उसके कारण काफ़ी नुकसान हो रहा था. तो उत्पादकता कम हो जाती थी. तो उस पर भी गोवा सरकार के आग्रह और कई राज्यों की ओर से आग्रह था कि इसके कारण कुछ लोगों को तो लाभ होता था, लेकिन जो मछुआरे थे
ट्रेडिशनल मछुआरे जिनकी बड़ी संख्या, उनको बड़ा नुकसान होता था, तो उसको भी अब बैन कर दिया है। हाँ, पूरे देश में हमने काम किया है, पूरे देश, और देश भर के मछुआरे इससे खुश हैं। कोई प्रेशर है यहाँ पे? No any pressure. This has been done in the interest of traditional fishermen, who is in large number in the country. 8,012 किलोमीटर हमारा तटीय सीमा रेखा है। इसके किनारे जो हमारे मछुआरे हैं, उनके वेलफेयर में राज्यों के साथ मिल बैठकर ये हमने तय किया। राधामोहन सिंगान पणजे चालू आशिल्ल्या नुस्तेमारी खात्यान घडोवन हाडिल्ल्या एक्वा फेस्ट ह्या तरेतरेच्या नुस्त्याच्या एक्झिबिशनाकूय भेट दिली. This is a very good opportunity for the local public to gain knowledge about the variety of ornamental fishes available and also to get information about the various schemes of the department. Presence of Honorable Union Minister will encourage us to do better for the fisheries sector. And again, I take this opportunity to thank you, Honorable Union Minister Shri Radhamohan Singh ji, for coming to Goa and honoring us through his presence. और एलईडी लाइट का प्रयोग जो होता था उसको रोका है, एक कृत्रिम लाइट के उपयोग और फेयर ट्रोलिंग को प्रतिबंधित कर दिया है। और इसके लिए देश भर के मछुआरों के प्रति मोदी सरकार की जो संवेदना है और हमारी जो चिंता है उत्पादन बढ़ाने का, उसका ये परिणाम है। और राज्यों ने भी इसके लिए काफी आग्रह किया था। मैं एक्वा गोवा फिश फेस्टिवल के अवसर पर राज्य सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप जिस प्रकार से खास करके पिछले 3 वर्षों के अंदर जो हमने देखा, आज अधिकारियों की बैठक की और उस मंत्री बनने के तुरंत बाद हम 3 साल पहले आए थे और उस समय और आज में काफी परिवर्तन है। इनलैंड फिशरी हो या मैरीन फिशरी हो, दोनों में विकास की गति तेज हुई है। और ये जो विकास की गति तेज हुई है, इसके पीछे निश्चित रूप से यहाँ के जो हमारे किसान भाई हैं, मछुआरे भाई हैं, राज्य के अधिकारी हैं और जो हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जो 8 महीने के लिए आपसे दूर गए थे, देश की सुरक्षा करने में गए थे, आपकी बेचैनी ने उनको फिर यहाँ लाया। उनके कुशल मार्गदर्शन का ये परिणाम है। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.